वांते सत्तरी वाठारांतल्या श्री महागणपती देवळाक 300 वर्सां परस चड काळाचो इतिहास आसा। त्रिपुरारी पुनवेच्या रातीक तळ्यातल्या गणपतीच्या देवळांत प्रसन्न वातावरण निर्माण जाल्लें। भाविकांनी व्हड संख्येन हाजेरी लावन ह्या उत्सवाची सोबाय आनीकूय वाडयल्ली। श्री महागणपती देवाची पूजा आराधना करून भक्तांनी सुमार 4000 परस चड पणट्यो देवळाच्या प्राकारांत पेटोवन उजवाड फाकयलो। सत्तरीतल्या भिरोंडा ग्रामपंचायत क्षेत्रातल्या वांते गावात हांव आसा आनी आमी जेन्ना पळयता की त्रिपुरारी पौर्णिमेचो जो उत्सव आसता हो उत्सव आमच्या भारतीय परंपरेक एक ग्रेस्त दायज आमकां दाखोवन दिता आमच्या ह्या भारताच्या विविधतेत नटलेल्या परंपरांचे। आणि हांगासर त्रिपुरारी पौर्णिमा जो उत्सव संपन्न जाता तो उत्सव आमकां ह्या थळाव्या भागातल्या सैमीक दायजाचे दर्शन घडयता। हांगासर जे तळ्यातले गणपतीचे देऊळ आसा जे जोशी कुटुंबियांनी शेकड्यांनी वर्सां पयलीं बांदलेलें आसा। 1782 जे रामचंद्र रघुनाथ जोशी जे आसा ते रत्नागिरीच्या आसूस गांवांतल्यान हांगा पावले आणि ह्या वांते गांवांत तेंच्यांनी हे जे सुंदर मंदिर आसा हे जांब्या दगडान त्याची निर्मिती केलेली आसा। आमकां चतुरस्र गणपती जो आसा आणि त्याच्या देगेक सप्तऋषी जे आसा हे पळोवपाक मेळटा। खरें म्हणजे त्रिपुरारी पौर्णिमा जी आसता त्या वेळार कृतिका नक्षत्र आकाशात असता आणि जवळजवळ 7 तारे जे असतात त्यांचो पुंजको जो असता तो आमकां दिश्टी पडटा। त्या आमच्या हे मळबान दर्शन घडले आणि ताका लागून हो त्रिपुरारी तो हांगासर मनयलो वयता। आमचे गोंयचे जे दायज आसा धार्मिक आणि सांस्कृतिक हे खूप ग्रेस्त आसा। खरे म्हणजे ही पाण्याची पूजा एका डोंगराच्या माथ्या वयल्यान पावसाच्या दिसांनी जे उदक साठवता ते उदक 12 महिने झऱ्याच्या माध्यमांतल्यान तळ्याच्या माध्यमांतल्यान हांगातल्या कुळागरांक हांगातल्या शेताभाटांक मेळटा आणि त्याची पूजा करपाची ही परंपरा जी आसा आमकां दाखोवन दिता की आमी कितले लागीं आसा ह्या उदकाच्या पूजेच्या परंपरेक। नमस्कार, आयज सगळ्यांक त्रिपुरारी पौर्णिमेच्यो शुभेच्छा। आणि आयज आमी हांगा वांटे ह्या परिसरात त्रिपुरारी पौर्णिमेच्या निमित्तान ह्या परिसरात तळ्यातलो गणपती हे आयज हांगासर त्रिपुरारी पौर्णिमा आमी सर्वत्र जोशी मंडळी सावळेकर सगळे मंडळी हांगा मेळून साजरी करता। मोठो उत्सव बऱ्याच वर्षां 500 वर्सांचो पयलींचो तळ्यातलो गणपती म्हणून हांगा ह्या प्रसिद्ध आसा आणि त्या गणपतीचे आयज पुरेपूर त्रिपुरारी पौर्णिमेचो आनंद उत्सव सगळे लोक ह्या परिसर वांद्या परिसरातले हळवय भागातल्या परिसरातले लोक आनंद उत्सव हांगा मनयता आणि त्रिपुरारी पौर्णिमा हांगासर मोठ्या उत्सवात हे जोशी परिवार सावयकर परिवार सगळे साजरी करता आणि सगळ्यांक तेंच्यो परत एकदा शुभेच्छा आमच्या त्रिपुरारी पौर्णिमेची। सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।